वायसो सोमियान केलो संतोष उल्हास तर आम्ही पाव्या संतोष उल्हास आम्ही पाव्या दिसवो वायसो सोमियान केलो हालेलुया हालेलुया संतोषान गाव्या हालेलुया उल्हासाच्या उमाळ्यान बोर गाव्या आम्ही हालेलुया. मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी ह्या मिसाच्या भोव पवित्र बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाचें ते सवां ह्या बरी आसात अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता ऑजवल्ड पायस ल्हान पुलवाडो देवदीन अरुण फर्नांडीसाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता संतान फर्नांडीस आनी कुटामकी निगोडी देवदीन सिंथिया सांगतीसाच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता एलन फर्नांडीस मूड बेळ्ळे आनी तशेंच पिर्गस कुटुंबाच्या सर पिर्गस घरांच्या त्या सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. ह्या सर्व त्या सवां संगी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयाची मजर कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आज आमी पास्का काळाचो तिसरो आयतार संभ्रामूक एक कुटाम जावन सुम्याच्या येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी संगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती पुनर्जिवंत जेजू आमचे सेंगे रावून आमचे ते नवो बरवोसो दिवंक शकता म्हणलो संदेश दिता. पुनर्जिवंत जेजू आज आमकां ताच्या कुडी रक्ताचो जेवणाक ह्या पवित्र येवकरिस्तान दिता आनी आमकां कृपेन आनी सक्तेन भरता आनी तांकां देरान साक्ष दिवंक धाडटा. हे लिसांव मोगान स्विकार करूंक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो पास्का काळार आसां. आयच्या दिसा तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती आमी चलोवन व्हरता. आमचो देव जिवंत देव आमी पास्काची परजा संतोष आमी पावोंक जाय उल्हास आमी पावोंक जाय कित्याक जेजू क्रिस्त जिवंत क्रिस्त आमचे सांगात आसा. तर आपोस्तलान थंय जाल्लो तो बदलावन तांचे थंय आसलो तो संतोष उल्हास आमचे थंय तसली बदलावन तसलो संतोष उल्हास सदांच आमचे थंय आसूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हर एकली ना फोवो पातकी म्हणल्यार वळखून घेवया. आमच्या आमच्या उणेपणाची दोगदन एक घडीभर बक्षांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनुमकां भाव भयणीनो म्हजो सरण सांगता मनान चिंतून तोंडां सरण वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध त्या बसून बगेन सदांच हांव मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर.
देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उसर्गी आणि शांती ताच्या ईशा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्पवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिलवासा, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सौम्य जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच होता, सौम्य देवा, देवाचे शेळे, तो संसाराचे पाप काढता, आमचे काकृत. तू बापाच्या भुजव्या बसला, आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पता जेजूक तुवें पुन्हा जिवंत केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सोडवंदा जावन नेमलोय. सर्व रचने बराबर ताका वाखाणून ताचे कडचे पातकाचे बक्षण आनी दैवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजान मरा पर्यंत असो पाटलाव करूं आनी ताच्या मोगान आमच्या भाव भयणीचे साखरेक लागूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुझ्या पता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी श्रेष्ठ याजकान धर्मदूतांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण अख्या जेरुसलेमान पयस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजाय जाय, मनशांक न्हय. तुमी कुर्सार उमकळोन जिवीशी मारिल्ल्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान जिवांत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकाचे बक्षणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवंदार म्हूण ऊंच उबारला. ह्या सर्व घडिल्ल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष. आपणाक काळजांतल्या सोमेस्तांक देवान वस्तू पवित्र आत्मो दिला. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जरबद मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदेंच उलयनाय म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसोंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन पाटी परतले. देवाचें उतर हें. देवाचे वळपकार. आमी तुका वाकंतां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. आमी तुका वाकंतां सर्वेस्परा,
कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकंता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्माना मुजेशी उलासूंक सोडिनाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पातालांतलो वाटयलोय. पोंड्याक वसूंक सोडिनाशें नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वाकंता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवान अर्गां दिवन हर्सिया. ताच्या राग घडये निवारता, पूण ताची दया जीवभर बलता. सगळी रात जरी दुखांनी काडून पडली, तरी फांत्यार काळजान उल्हासून उदिवन येता. आमी तुका वाकंता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकंता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उगडापान पुस्तकांतले वचप. हांव जुवांव आनी की पळय नासतना म्हाका आयकलो लेख मीत ना तितल्या देवदूतांचो तालो. सिंहासनाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतीनी रावून व्हडल्या तालान ते म्हणटले. जिवींसी मारलेले ते सिल्याक फावो सर पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जानवाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली, म्हणजे सगळे सृश्टीचें रचना अशें म्हणटली तें हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्याक आनी सेलियेक जावं होगलाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवा त्यो 4 जिवियो आमेन म्हणून जाप दितल्यो आनी मलगडे सडपडून नमस्कार करतले. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्ग संवसाराचो रचणार क्रिस्त जिवान जालो आनी आख्या मनशा कुळाचो तो सडवंदार जालो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जवळो म्हणटात तो थोमास, गलिलेच्या काना शाराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या सिसां भितरले हेर 2 सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली बागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें 22 ते दनी सडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू थडीर उबो आसलो. सिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गे म्हूण तांचे लागीं तो विचारे लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीच्या उजवे बगलेक पडोवन पळया, तुमकां मेळटलें म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तोळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या सिसान पेद्रो लागीं म्हळें, सुमीच तो सुमी म्हूण सिमोन पेद्रोन आयकत आसत मासली पागतना कान दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटा रेवडावन ताणें सरोवरा उडी मारली. पूण एरसीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातल्ले, सोडून 200 हाती भर जायत. तडीर देंवतास थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली.
आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मसली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रो दोनी सोडून जाळ तडीक ओडनान आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मसल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मसली आसुनी जाळ पिंजोंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक सिसा मदल्या एकल्याकी दैर पावलें ना. तो समीस म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मसली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुना जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या सिसांक दिश्टी पडलेलें हें तिसरे फावटी. जेवण जाताच जेजू सिमोन पेद्रो लागीं विचारूंक लागलो, सिमोन, जुवांवच्या पोता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमोन, जुवांवच्या पोता, तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रोन जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमोन, जुवांवच्या पोता, तूं म्हजो मोग करताय गे? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रोक मनांत दुखलें. पेद्रोन ताका म्हणलें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूं स्वता तुज्या पेंकटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं मातोरो जातना तुजे हात विस्तारून दवरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंकटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रो देवाक महिमा हारतलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. उपरांत ताणें ताका म्हणलें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, आमकां कळीत आसा काल 10व्या क्लासीचें फलितांश रिजल्ट आयलें आनी कर्नाटकांत एक विशेष गणीत एका कुटुंबांत घडल्लें हांव सांगूंक आशेतां. त्या कुटुंबांतलो चरको भुरगो 10वे क्लासींत शिकतलो आनी कालच्या दिसा ताचें फलितांश आयलें आनी वो सोयी सब्जेक्टांत फैल, सोयी पाठांनी फैल. ताचे मार्क्स 600 200 आनी 32% मार्क्स ताका मेळ्ळ्यात. पूण आवय बापायनी काल हें केलें गोत्तागी, आवय बापायनी काल सांजेर एक बरी केक हाडली आनी ह्या भुरग्या कारणां ती केक खाटकर आयली. आनी त्या आवय बापायनी म्हळें कित्याक म्हळ्यार आनी 32% मार्क्स काडले व्हरतें. ताचे प्रयत्न ताणें केला आनी तातूंत इतले मार्क्स ताणें काडल्यात, खंडीत ताका शाबासकी पावो. जावं पुरो तो पयलो जाला पूण ताका शाबासकी पावो आनी त्या देखून ताका उल्हास तांणी पाठयलो. केक काट गेली, ह्या चेरक्या भुरग्याक खावंक दिली आनी तांणी उलोवन टीव्ही मुखार उलयतना तोय म्हणालो, म्हजे प्रयत्न केला पूण म्हज्या पप्पा मम्मी म्हजो मोग करतात आनी खंडीत तांच्या प्रोत्साहन मुखल्या दिसांनी हांव परत परिक्षा बरोवन हांव पास जातलो म्हणलो बरवसो पातयेनी म्हाका आसा म्हणून तो भुरगो म्हणालो. आनी एक विशेष गणीत, एक अप्रूप घडचें गणीत मोगाचें न्हू. अशें त्या आवय बापायनी त्या पुता थंय मोग दाखयलो, ह्या पुताक एका तरेचें उत्तेजन सपोर्ट ताका दिलो आनी हांव खंडीत पातयेतां मुखल्या जितांनी हो भुरगो मुखार जिवितांत वेतलो, कितेंय साधन करतलो, ताच्या जिवितांत एक उत्तम पावंडाक पावतलो म्हणलो बरवसो आसा. कित्याक त्या आवय बापायन दाखयल्ल्या त्या मोगावरूय खंडीत ताचें थंय परिवर्तन जातलें, बदलावन जातलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाच्या वाचपांचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजूच्या मोरणा उपरांत सीसी एका लेखान कांगाल जाल्ले, देदेस्प जाल्ले, बे तांचे थंय बरोवन गेल्लें. आपणाकी जेजू बरी मारतले, जिवंत मारतले, आमकांय मारतीरपणाचें मरण आसतलें म्हणलें तें कावजेल्ले, भियेल्ले, भिरांतेन बरलेले. पूण जिवंत जेजू सबार पोटी ह्या सिसांक दिश्टीक पडटा मोगाचें. आनी हेच्या वांजेलान आमी आयकलें तिसरे फावटीन जेजू ताच्या सिसांक त्या तिबेरिया सरोवराच्या तडीर दिश्टीक पडलो आनी तांचे थंय आसलें तें बे
खाऊ जेनी काडूंक प्रयत्न करता तसो मोग तांकां दाखोवंक दिवंक प्रयत्न करता, तांकां एक नवें उत्तेजन दिवंक प्रयत्न करता. जेजूच्या मरणा उपरांत हे सीस फाटीं गेल्ले ते जेरुसलेमा मुखार वचनात फाटींच्या गांवाक गेले आनी मसली धरूंक सुरू केल्ले. कित्याक आमकां कळीत आसा ते पागी जावन आसले. जेजून तांकां आपयतना पागी धर मसली धरचें काम करनासले. आनी आतां जेजू मेलो आनी मुक्त जालें आनी कितेंच म्हूण ना म्हूण चिंतले हे फाटीं गेल्ले. आपणाच्या मसली धरच्या त्या पाग करूंक ते फाटीं गेल्ले आनी मसली धर नासतना घडलें घडीत आयच्या वाचपांत वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकले मोगाचें न्हू. हाजे पयले वाचप धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें आनी ह्या घडितांत आमी पळयता तो पवित्रोत्म पेद्रोचेर आयिल्ल्या वेळार पेद्रो आनी धर्मदूत इतर ते धैर्यान भरले आनी जेजू खातीर ते कितेंय कश्ट सोसूंक जरबाद मारले ते घेवंक ते सकले मोगाचें. आनी ते म्हणटात देवाच्या नांवान उलयनासतना आनी कोणाच्या नांवान उलोवचें आनी देवाच्या नांवा खातीर आपणाक हांव मर्याद भोगूंक मेळ्ळे, जरबाद सोसूंक मेळ्ळे ते कांगल जावन भियोनात संतोशान स्विकार केले. कित्याक जिवंत क्रिस्त ताका भेटल्लो, जिवंत क्रिस्ताचो मोग तांणी अनुभव केल्लो आनी ह्या पेद्रूतय ताच्या सांगात्यातय परिवर्तन जाल्लें, तांचें जिवीत बदलावन जाल्लें हें आमी पळयता मोगाचें न्हू. आयच्या पयल्या वाचपान हाजे उगडापणाच्या पुस्तकांतले दुसरें वाचप ह्या वाचपांत तसो सर्गीचो वैभव मिस्तेर आमकां परत उगडापें जाता. जेजू जिवंत जाला तें दर्शन जुवावन देखल्लें सर्गीच्या वैभवाचें आमचे मुखार आसा. जिवेशी मारलेल्या त्या शेळयेक फावो सर पदवी आनी महिमा हें ताच्या दर्शनांत ताणें देखलें. ताका जेजू मेलो आनी मुग्ध ना, जेजू जिवंत जाल्लो तो सर्गीचो वैभव अनुभव केल्लो दर्शना मुखांतर जुवावन ह्या उगडापान पुस्तकान बरोवन गेल्लें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें मोगाचें न्हू. आनी आयच्या वांजेलाचेर नदर घालतना 2 वांटे आसात. आयच्या वांजेलांत 2 वांटे. एक वांटो पयलेचो जेजू दिश्टीक पडचे आनी दुसरो वांटो जेजून पेद्रो कडेन उलोवचें. आतां जेजून पेद्रोक 3 फावटी विचारलें सवाल, पेद्रो तुमचो मोग करताय गे, सिमांव तुमचो मोग करताय गे. 3 फावटी कित्याक जेजून पेद्रोक सवाल विचारलें. तिसरे फावटी विचारतना पेद्रोक दुखलें एका लेखान. पूण जेजून कित्याक 3 फावटी विचारलें कित्याक गे म्हळ्यार आमकां कळीत आसा, पाशांव आमी आयकल्लो नियाळ केल्लो, पेद्रोन जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लें. हांव हाका नेना, हाची वळख म्हाका ना, वो कोण म्हणून म्हाका कळीत ना. आतां त्या देखून 3 फावटी त्यात पेद्रोच्या तोंडान थावन जेजू विचारता आनी जेजू तें जबाब घेता. पेद्रो सिमांव तुमचो मोग करताय गे. आनी त्याच तोंडान थावन जे तोंडांत पेद्रोन जेजूक नेगार केलें आनी त्याच तोंडान थावन जेजू पेद्रो परत जेजू थंय ताचो भावार्थ परगट करता, ताचो मोग परगट करता. आनी वय सोम्या हांव तुका पात येता म्हणलें तें ताचे थंय तो परत परगट करता. आनी त्या मरी पात जेजूक रुजवात तो दिता गे, वय हांव नेगार केल्लें, म्हज्या अस्गतगाय वरवीं हांव पडल्लो पूण आतां हांव बळवंत जालां, तुज्या जिवंतपणा वरवीं हांव बळवंत जालां, सत्यवन जालां. आतां तुजो मोग करता, तुज्या मोगा खातीर आपूण कितेंय करूंक तयार आसा म्हणलें तें जबाबा मारी पात जेजूक दिवंक तो प्रयत्न करता. आनी त्या देखून जेजून म्हणलें सरय म्हज्या शेळयाक म्हणलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी अस्गत मनशां सबारपटी आमी पडटा, सबारपटी आमचोय भावार्थ अस्गत जाता, थोडे फावटी आमी देवाचेर दुबावता मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आज आमकांय जेजू वैयक्तीक थरान पेद्रोक विचारलेलें सवाल आमचें नांव कान विचारता, आमचे हरी एकल्याचें तुमचो मोग करताय गी. आमी जर तर सोमयाचो मोग करता जाल्यार आमी सोमया खातीर जिये जाय, सोमयाक आमी साक्ष दी जाय, सोमयाक आमी परगट करी जाय. पेद्रो बरी सोमया खातीर मोरोंक आमी तयार आसा जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, त्या देखून हें आमच्या जिवितान घडायचें. त्या देखून केन्ना पेद्रोन सोमयाक म्हळें वय सोमया हांव तुजो मोग करता. ताच्या उपरांत तो सगळ्यांनींतल्यान गेलो. सोमया खातीर ताणें निमाण जीव समेत दिलो मोगाच्यान. कित्याक मोग ताणें करनेंत दाखयलो, मोग ताणें मरणा मारी पात व्यक्त केलो आनी सोमयाक साक्ष जावन तो रावलो मोगाच्यान. हें पयलें आयच्या वांजेलान आमी नियाळ करता. दुसरें आयच्या वांजेलान आमी पळयता पयल्या भागांत
आतां ते सीस मसली भक्त्यांत निपूण आसले पूण ते राती तांकां कांयच मसली मेळोना मोगाच्यान जावं बरो बरोवपी म्हणटात एक तांची मोत घुसपट जाल्ली जेजूच्या मरणा उपरांत ते घुसपट गोंदळाक शिरकाल्ले खंय मसली मेळटा खंय जाळ देंवोवचे ते घुसपट जावन गेल्ले त्या देखून तांणी जाळां सारक्या जाग्यार सारक्या वेळार देंवोवन येतली आनी त्या देखून मसली मेळोना म्हणटात थोडे बरोवपी पूण कितेंय जावं दी पूण हांगासर एक सोमी तांच्या सांगात आसलो तडीर सोमियाच्या उतरांक तांणी जाळ उडयलें आनी सोमियाच्या उतरांक जाळ उडयल्या वरी यथेश्ट मसली पागोवंक शकले आनी ह्या घडीत मारी पात एक लिसांव त्या सिसांक जेजू दिवन परत ते सांडून मसली धरचे सांडून परत ताच्या मिसावाक पाटी व्हरूंक तांकां तो आपोवन दिता मोगाच्यान पाटी परत जेरुसलेमाक वचून ताचे मिसांव करूंक ह्या घडीत मारी पात तांकां सांगता जेजूच्या उतरा प्रकार यथेश्ट भागले आनी जेजून तांकां कितें म्हळें हांव तुमकां मनशाचो पागी करतलो मसली तुमी धरली इतली आतां हांव तुमकां मनशाचो पागी करता येया म्हजो फाटलाव कर सरय म्हज्या शेळयांक आनी त्या मारी पात जेजून तांकां एक निदर्शन दिल्लें इतली मसली तुमी पागल्या आनी म्हजे खातीर तुमी सबारांक जोन घेतल्यात यथेश्ट तुमी पुंजायतल्यात सबारांक म्हजे भावार्थ परगट करून म्हजे थंय हाडूंक शकतल्यात मनशाचे पागी तुमी जातल्यात मनशाचो पागी हांव तुमकां करतलो म्हणलें एक निदर्शन तांकां दिवन तांचो भावार्थ जेजू घट करता आनी तांकां मनशाचे पागी करून परत जेरुसलेमाक वचून ती सुवार्थ परगट करूंक जेजू तांकां उत्तेजन दिवचें त्या देखून आयच्या वांजेलांतलीं ही दोन निदर्शनां मोगाच्यान तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या सगळ्या तिनी वाचपाचो नियाळ करतना आमचें जिवीत त्या जिवंत क्रिस्ताक आमी समर्पण करया मोगाच्यान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या जिवंत क्रिस्ताक आमी भेटया आमी सांगलें प्रस्तावनांत आमी मेल्ल्या जेजूची पर्जा न्हय आमी जिवंत देवाची जिवंत क्रिस्ताची आमी पर्जा जावन आसा हाल्लेलुया आमचें गायन त्या देखून आमचें थंय संतोश दादोसपण सदांच आसा जाय आनी त्या संतोषपणान दादोसपणान आमी बरोवन आमी जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिजे मोगाच्यान आनी ताका आमी विश्वासी रावचे आमच्या सगळ्या जिवितान आमी तसो मोग करीचे तसो मोग करचें म्हळ्यार ताका विश्वासी रावचें त्या जेजू खातीर मरोंक पर्यंत आमी तयार आसचें मोगाच्यान हें आमच्या जिवितान घडा जाय आनी दुसरें आज आमकां हरी एकल्याक सोमी म्हणटा सरय म्हज्या शेळयांक तशें म्हळ्यार आमी हरी एकल्यांनी हेरांक जेजू आमच्या जिवितांत सोमयाचो अनुभव जोडलेलो हेरांतय आमी वांटून घे जाय हेरांक जेजू थंय हाडी जाय आनी जेजूचे फाटलाव धरी जेजूचे सीस आमी करी जाय हें आमचें मिसांव मोगाचें न्हू हें आमचें हरी एकल्याचें आपोवणें जावन आसा तर सोमयान आमकां दिवचें हें आपोवणें आमकां दिवचें मिसांव आमी स्विकार करून तें जारी करूंक तसो सोमी आमकां जाय आसली कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी त्याचो सोमया कडेन आमी मागया आमीन उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचना आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पोतो सर काळादी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उजलो खरो देव तो देवात हांव जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैम बासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडवणे बसो सर्गार हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे निमेल्यांचे मनशे रंग येत वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुतांत हांव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताका समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवानपणा आनी ससनाच्या जिवेता विश्वासून रावता आमेन मोगाल भवन आनी भयणीनो जिवंत देव आमचो आमच्या सांगात आसा आमी मागतना आयकता मागल्लें दिता तर ह्या देवाचेर पातयेनी दवरया विश्वास दवरया आमची सर मागणी सर्गीच्या बापाक ह्या घडी आमी भेटोवन दिवन मागया
पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांकां पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक दिल्ली जबाबदारी सदांच उर्बेन करूंक कृपेन बर म्हूण मागता हांव. आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राज्याकी मुखेल्यांनी सर लोकांच्या बरेपणा खातीर सतानितीन वावरूंक आनी बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध समस्यांक वळख जावन निराशेचें जिवीत जियोवन आसच्या सर तुज्या भुरग्यांक पवित्र एवकारिस्ता मारिपाक नवो भरोसो जोडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजींतल्या सर पिडेस्तांक उतर प्रायेक पावुल्ल्यांक नवो भरवसो दी. पिडेस्तांक बरी भलाकी उतर प्रायेच्यांक सवकासाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावर कर आनी शिकाप जोडून आसच्या आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या बेसांवांनी बरो तांकां कुडी आत्म्याची भलाकी दिवन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावरी आजार जालेल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता पुनर्जिवंतपणाक साक्षावचें जिवीत जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. आमच्या मंगळूर समाजे खातीर आमी मागया. शांती समाधान आमच्या समाजेंत रास करच्या खातीर कसलींत गडितां फाटल्या दिसांनी घडली परत पुनर्वर्ती जायनासतना शांत समाधान आमच्या समाजेन रुथा जावन दी म्हणून मागया. अख्ख्या पवित्र सभे खातीर मागया. पापा फ्रांसिसाच्या काळजा सारको जेजूच्या काळजा सारको एक खरो गवळी एक खरो मुखेली पापसैब पवित्र सभेक लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या सर्व सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणा मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा जिवंत क्रिस्ताक आमच्या बोवार्थाची बुन्याद जावन तुवें दिलाय. जिवंत क्रिस्ताचो अनभोग आनी मोग साकल्या आमी ताका निरंतरी साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा दी. आजोडा बोवार्थान पातयेनीन आमी उबारलेली ही मागणी तूं मानून घे. आमकां हर एकल्याकी तुज्या कुशे प्रमाणे कितें गरज आसा तें तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. कानेकडून सोम्यामी वेरीसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. गोवा उंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कस्वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल दर्या पवित्र कर वावरामचो. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावन दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवन कणवळ्या बापा कलत्या दुलोब शेळयांक तुज्या भोव मोगाळ पुताक निश्ठुरायन आमी कुर्सार मारलो पूण ताणें मोगान आपणा मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका महिमेन पुना जिवान केल हय. मरा पर्यंत ताणें दाखयलेल्या मोगाचो यज्ञ आमी तुका भक्तींत समर्पिता आनी ताचे बराबर आमकांय मोगाची जिवी बली कर म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सवेस्बो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखनूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्त्यानी वाखनी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बल्ली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पथकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदाळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले कुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगन पथकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा घरान. Bavarta sugun pargachoyan. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापाक जेजूच्या मोन्नासो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मुरये देवाचे माये सांगाता बग्यो जुजे तिचो पती बग्यो दमदता सान जूदता देव सान पिलीप सान जाकोब आनी सगळ्या भुतां भक्तां बराबर ससनाच्या सुकानम गांवांत दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेसून आमकां बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागोवंक शिकयना. अपूर्मायचे मागणें ताणें आमकां दिलां. तर त्याच मागण्या मारिपाक बापाक उलो मारया. बापाची भुरगीं म्हणल्यार वळखून घेवया. तर त्या बापाचो मोग साकोवन ताका साक्ष जावन जिवंक जाय असली कृपा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परां सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकानांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुम्या त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगा जेजू दया मुझे तय्यों का शिता. स्वागत का काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दिघटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता.
सस्नी जिवी म्हाका लागून कुर्सार जीवर पिलो आत्मान सोसू जीव सरपो तुकाच भेटून दिलो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काय झालो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काय झालो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा पेद्रोक बगसून जेजून ताचे लागीं फकत मोगाची गावाय मागली आनी मोगान आपल्या मेंढऱ्या शेळयांची जतन घेवंक फरमायलें आमची फातकां दाळ काळजान बगसून आनी ह्या जेवणाक आमकां आपोवन मोगाची गावाय दिवंक जेजू आमकां आज्ञा करता कुशेन आमी सभे मजेर ही गावाय दिवच्याक आयच्या दिसा आनी ह्या सतोळ्यांत आमच्या घरांत आनी वाड्यांत आनी जंय जंय पेल्याक आमची गरज आसा थंय काल्तिकायन दुसऱ्यांची साखरी करूंक आनी उदार मनान तांच्या गरजां पावोवंक आमी निशेव करता जेजू कुडी रक्ताच्या बळान आमी तो पाळी शेखन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं पात्रोन सांज देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांज देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्या सुद्दां केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां एक घडी बरो सांजूद देवाच्या मजतीन आमकां कितें मागोवंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर भुरग्या बाळां खातीर युवासानां खातीर आमच्या कुटुंबांत अशी मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां सबाज जाण आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त आसात कश्टांत आसात तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर मागया जे कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर तांच्या तेसांवां खातीर मागया कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बगता तांचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकड भक्तिकां खातीर मागया गांवांत तशें परगांवांत आसली आमची दानी ह्या दानी खातीर तांच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया बऱ्या मानान ह्या पूर्ण शेतांत तांणी जायती कुमक दिल्या दिवन आसात तांच्या सर्वां खातीर तांच्या कुटुंबां खातीर तांच्या बिजनसा खातीर वावरा खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन वो मे म्हयनो आमी कामेल्यांचो म्हयनो आनी दादल्यांचो म्हयनो जावन आमच्या फिरगजेन समर्पण दिलां आमी त्या देखून विविध रितीचे काम करतल्या कामेल्यां खातीर मागया आमच्या कुटुंबांतल्या सकड दादल्यां खातीर आमी मागया दादल्यांचो म्हयनो आमी दादल्यां खातीर विशेश तरान मागया भलायकी तांची जबाबदारी तांच्या कुटुंबान समजून पाळोवंक हर एका दादल्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोवंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरीं तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सण्णल्या बरवसणेचे केरीदेने तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव
तुझे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळचो प्रकार तुमचेर फांगोवन तो तुमकां माई पसान आनी काकुतीन वागो. दुलोबान तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचें राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामांत तुका बरवशामच्या माय म्हयन्याचे दुलोब्रांनी चेना तुज्या लागता माये लाबोशें कर आमकां देणे आत्मोराचे पापाविने परतून आमी पडनाशे आजा सारके झिंजियशे माय म्हयन्याचे दुलोब्रांनी चेना तुज्या लागता माये मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वादी आमकां बगीन सांज उरता देवा आमकां सत विनंती कर बगीन तुझे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आनी पिताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी